उपरांत आमचे पाय योगी पाय विश्वल आठवणकर ते उपरांत उत्तम धामावीकर आणि महादेव हरमलकर ते मंगेश सोडणकर आणि आमचे सामाजिक कार्यकर्ते बाबूसाहेब वायगणकर हे सगळ्यांनी या सामाजिक भजनात भाग घेतो वाटा घेतो. पाठ करना असेच कडे आमच्या संस्कृतीत सवयी तुम्ही सगळी सुंदर काय बसलेली आता मोबाईलची बसलेला उरबारी बसलेल्या सुरुवातीक माझे बाप लोबो चुके जातात आमचे पुष्पगुच्छ देऊन आमचे सरपंच बाय वंदना नार्वेकर आणि स्वागत करते. तर अनेकदा आम्ही परिस्थिती आमची अवस्था आमची सिच्युएशन आमचे वातावरण सांगतात आणि काहीतरी खूप प्रयत्न करतात. पण हे असे उदाहरण आमच्या मुखार की ताणें सगळेचे पळयला सगळे कितें अनुभवला आणि सगळ्या तावून सुद्दां तिगाराचो व्यक्ती आज स्ट्रॅटेजी कार्यक्रम पदार आसा ह्या गांवांत आमकां तुमकां सगळ्यांनी अभिमानाची दिगत आसा. संपूर्ण पंचायत मंडळाचे वतीन मनापासून स्वागत करतो. तेच भाशेन व्यासपीठाचेर उपस्थित श्री कालिका देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री साईनाथ सिमेश्वर आणि आयच्या ह्या कौशल्य कार्यावळी उपस्थित आशिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो योगदान आनी स्वागत करता. बरोबरचा उद्देश म्हणजे फाटल्यान कोणाचे ते सहकार्य आसा जशें आमचे सुंदरशे शापोरा नदीच्या कांठार बसलेलो हो आमचो अवशेष गांव. तो आज आमच्या डेव्हलपमेंटाच्या वाटेर वाटचाल करता आणि खंयचो कार्यक्रम आयोजीत करता जाल्यार तेका पाठबळ जाय पडटा. जेन्ना आमी आमच्या मनान हाडले पंचायत तशेंच आमचे पंचायतीचे सगळे मेंबर्स की आमचो असो जाहीर असो विद्यार्थी गौरव सोहळा जावचो म्हणून. पण काही कारणान आमच्या फायनान्शियल हे पाठबळ जाय पडटा. पण जेन्ना आमी सर मायकल हेंचे कडेन गेले आनी मॅडमी कडेन आमकां कळोन येलें की ते आमच्या इतर वाठारांत जेणे करून वेल्लाकांता पंचायतीन तशेंच आमचे शिवोली मांगना ह्या वाठारांत जेन्ना विद्यार्थी गौरव सोहळ्याचे कार्यक्रम जावंक लागले आनी जेन्ना तेंचे आमकां तोंड सुटलें की सर अशें आमकां सहकार्य करता तेन्ना आमच्या भुरग्यांचो असो जावचो कार्यक्रम विद्यार्थी गौरव जावचो आनी तेंका एक प्रोत्साहन जावचें म्हणून आज आमी तेंचे कडेन जेन्ना गेले आमी सातत्यान तेंचे कडेन वयता. आमकां खबर आसा की धडाडीचे आमदार आनी मंत्री म्हणून गोंयभर तेंचें नांव लौकीक आहा. जेन्ना जेन्ना आमी तेंचे कडेन वयता कामां घेवन तेंच्यांनी एक दीस अशें आमकां कळोवन दिवना की तुमी शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तुमी भायले अशे जे दुसरे भुरग्यांक केन्नाच तेणी आमकां कळोवन दिवना. जेणे आपले कशे जो आपलो मनीस जर कोणी आपले कडेन येता तो म्हाजो मनीस ह्या उद्देशान ते काम करताले आनी काम करीत आसा ते आमी जवळून पळयल्ले आसा. आनी स्वताचे जेन्ना अशें येना सर कशें ते हेजें उदाहरण आसा. जेन्ना हांव आमचो एक पंच अंजुरचो संदेश आनी हांव सरा कडेन वयता केन्ना मदीं मदीं तेन्ना एक दीस आमी सराक म्हणलें सर म्हणलें तुमी मंत्री कित्याक जायना. जर एकूच तुमी अशे आमदार आसात भारतीय जनता पार्टीचे तर तुमी एक बार्देश तालुक्याचे मंत्री जावचे. तुमी दुसरे मंत्री केल्या ह्या आशा ना काय ना जेन्ना टायम येतलो तेन्ना अवश्य जातले. आपणाक तशेंच आमी अपेक्षा करिना काम करीत वयता. हे तेणी आजुनूय म्हाका याद येता. आनी वेळाचा देवान जे कितें आसलें
ते तेजे साध्य केले अशें तेजे सांगपाचें म्हळ्यार खुबशे हे आसा हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदता की यश प्राप्त जाल्यार थोडी भुरगीं फाटीं उरल्यार तेंच्यांनी डेस्परेट जावपाचें ना. दुधाक साय येता पळय ती क्रीम, यू आर द क्रीम. And future of this village, future of Goa, and future of our country. I felicitate करता तेन्ना तुमकां एकूच एडवायस दिवंक सोदता, which I tell all the students whenever I go to felicitate them. As you all are already passed SSC and some of you all are in past 12. You all must be already having that aim. आपणे कितें जावंक जाय आपल्या लायफान, हांवें कितें जावंक जाय, my aim, my goal in life. Secondly, hard work towards that, to achieve that goal. म्हाका गोलूच आहा, एमूच आहा, but if I don't work hard, म्हाजे प्रयत्न जाल्यार कांयच जायना. I have to work hard towards that goal, towards achieving that goal. And third very important thing is discipline. I have to have discipline in myself to achieve that goal. And then the Lord and Almighty will bless you to reach that goal. One more thing I would like to tell all my students who are gathered here. It cannot be sonakat is to always remain humble. तुमच्या आवय बापूय कितले त्रास करून तुमकां इस्कॉलान घातला, कॉलेजीन घातला, दीस रात एक करून तुमकां शिकयतात. Always respect your parents. Always respect them with high regards. केन्नाय टिचर तुमकां उणी मेळ्यो, तुमचे प्रायमरी टीचर्स, तुमचे बालवाडी टीचर्स, तुमचे इस्कॉलाचे टीचर्स केन्नाय खूंय मेळ्यो वचून तांकां ग्रीट करा. गुड मॉर्निंग टीचर, गुड इवनिंग टीचर. That's what they expect, nothing much. And आमच्या पोर्रा गांवांत कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी एक पारा सिटीजन फोरम असोसिएशन म्हणून केलो. आनी त्या असोसिएशनांतल्यान आमी आमच्या भुरग्यांक, फूल कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्यांक आमी आमच्या ऑफिसाच्या सायडीक एक ई-लायब्ररी म्हणून घातल्या. ई-लायब्ररींतल्यान आमी आमच्या आख्ख्या कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भुरग्यांकूच न्हू, तेच्या पॅरंट्सांकूय आनी कोणूय येता जाल्यार तांकां फ्री कंप्युटर कोर्स दितात आमी. 1 month course, 3 months course, 6 months course, Tally, Excel, Word, कितले कोर्सेस आहा तितले फ्री दितात. This is what we do to our Para Citizen Forum Association. Secondly, आमच्या चड गरीब भुरगीं आहा ती आमच्या वाठारांत, तांकां अराउंड 350 plus students we give 1000 per month. जेन्ना विधवा बायलो आसता, चड गरीब भुरगीं आसता, तांकां शिक्षणाक ऑफकोर्स एड्युकेशन इज फ्री नाव, बुक्स भुरग्यांक फ्री मेळटा, बट स्टील many a times parents find it difficult to send their children for school. तांकां आमी 1000 per month दितात. 350 plus students we are giving that to our Para Citizen Forum Association. Besides that, या आमच्या ई-लायब्ररी तातूंत आयज पासून 500 plus students शिकूंक गेल्लीं ना. So this is what we do for the children of our constituency. आणि हीच तुमचो आशीर्वाद आहा जाल्यार हीच सुविधा तुमकां आमी दितली इन फ्युचर. आनी हे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ह्या वर्सा केला ते वर्साच्या वर्सा तुमच्या आशीर्वादान आमी तुमच्या गांवांत करतले. माय हजबंड बिकेम दी MLA. He was not the minister just last 2 years. पूण जेन्ना तो 2012 पोलर बॉडी मिनिस्टर
प्रिया विश्वनाथ नार्वेकर मंदिरवाड्याची 84.33 आणि उपरांत मी पाहिजे आलिया दीपक वायगणकर मंदिरवाड्याचे आणि 79.50% घेतल्या आणि ते सेकंड इंडियाचा and she stood third in the village. My best friend Lobo त्याचा काय कमी झाला काय मार्केट सांगायचं त्याची आमची दिली या मनसीचा दिदीला दावणकर 76.50 डिसिजन आहे बोली आणि उपरा मेहर बाबूसो बनावलीकर बाय मेहर बाबूसो बनावलीकर काही लोक पाहिजे बाबूसो बनावली आणि कसं त्या उपरा बाय चालू हेलो मॅडम लोबो ते दुसरी करतात आणि उपरा स्थानिका शरद वायगणकर आणि तयार होते सध्या जसं गौरव करत वरिष्ठ गटुराचे नाव येतात ते श्रेयश कुलकीता दाभोळकर तयार होते सध्याच्या मागे राहतात स्थानिका शरद वायगणकर तयार होते इशिका विकास वाळालीकर सध्या व्यासपीठावर असा कार्य गौरव सोहळ्याचा आरंभ करता कार्य गौरव निष्ठावती आणि उपस्थित नाव दत्तप्रमाणे विभूती विश्वजित मांजरेकर विद्यार्थी असं गौरव करता सागावकर भाकेवेला विद्यार्थी शाळेत तयार होते विधानसभा आयुष्य अशोक कोत्रेकर कृष्ण मांजरेकर वैष्णवी कृष्ण मांदेकर असं गौरव चंद्रकांत अरुण शिरोडकर असं गौरव आलेश एकनाथ कलामकर गौरव झाला गौरव घातलो फर्नांडीस पाणी पुढे निशा सर्व हनुमकर त्याचं गौरव झाला नंतर तिला वर्गीय कारणा आणि पुढे पर्सेंट म्हणजे मार्क्स दिले सो सध्या भाविका विठ्ठल साधारण पडलेले आहेत कारण मला यांचा आवाज ऐकू याला दीपू वासू हनुमकर आकांक्षा हनुमंत सागर माझ्याबरोबर पायश्याला लीना हेमांत शिरोडकर तावणकर माझ्याबरोबर धनश्री अशोक कोत्रेकर काही लागलो सवड आणि तयार राहतो समुद्रात काय असतो एक 2-3 पावटी संधी मिळवली ना येऊबा आधी आणि आता ह्या पावटी खूप फाटी पंचायतीची कामां करपाक त्यांच्या मेंबराकडे कंटिन्युअस मीटिंग असता आयज खोशी सुबेज भोगता की हांव युथाक एड्रेस करता युथ जे आमचे गोंयांत फाल्यां कोण तरी जातले आयज ह्याच युथ जे तुमी आहात तुमच्या पेरेंट्सांनी तुमकां शिक्षणा खातीर भरपूर योगदान दिल्लें कांय पेरेंट्स एक्स्ट्रा आवर्स पासून काम करता की आपल्या भुरग्याक बरोसो मोबायल हाडून दिवपाक ऑनलायन क्लासीस आहा सगळ्या कडेन हा मोबायल आधी दिनासले न्हू पेरेंट्स परतून काडून घेताले मोबायल हातीनूच धरली जाल्यार परत दी आतां परत घे म्हणटा मोबायल घे कोणूच मोबायल काडूंक शकना मोबायल दिता स्मार्टफोन दिता असलो मोबायल दिता की तेजेर सगळे वस्तू व्यवस्थित म्हणजे लेटेस्ट जी मॉडेल येयल्लो आहा भायर कोण म्हणटा आयफोन घे बाय कोण म्हणटा सॅमसंगाचो घे बाय पूण एकदां तूं घे आनी
प्रेशर कर. Then time has changed, and time changes everything. वो difficult time येयल्लो आहा. कोरोनाचे ज्या दिसासून हे गोंयांत स्टार्ट जालें 22 मार्च 2020 सगळीं जाणां घरांत भितर उरलीं. ते आयज पासून स्कॉलाकूय पावना, कॉलेजीकूय पावना, खंयसरूच पावना. म्हाका दिसता चडशीं हिंगासरलीं भुरगीं आहा तीं भाजयेंतलीं आहा. म्हणजे खंय तरी आमी घरांत उरता आमकां बेगींतल्या बेगीन ह्या आमच्या हायर सेकंडरी कॉलेजींत पावय म्हणून म्हणजे देवा लागीं मागता आसतलीं. मागता की ना? आर यू हॅपी स्टेइंग एट होम एंड स्टडींग? सगळीं उलयता मास्क घालून. हॅपी ना न्हू? कॉलेजीक वचपाक जाय. जेन्ना तुमी मोबायलाचेर स्टडी करता म्हणजे सोशल मिडियाचेर इंटरनेटाचेर रावन स्क्रीन पळयता, फूल कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना. 100% कॉन्सन्ट्रेशन जायना. हांवेंय पळयलां तें. आनी हें कॉन्सन्ट्रेशन चुकता कित्याक तुमी घरा आहा. कोण तरी येता म्हणटा आवय तूं चावूच पिवंक ना म्हणटा, ब्रेकफास्ट करूंक ना म्हणटा. कोण हाडटा सांती धरता सायडीक, कोण हाडटा आनी कितें धरता, सँडवीच धरता, कोण आनी कितें हाडून दिता, चाव दिता, ब्रेकफास्ट दिता. म्हणजे स्टडी चालू आहा, सायडीक सगळें टॅम्पटेशन येता. टीव्हीचेर कसली तरी सिरियल येयली, ह्या आमी ते वांगडाच पळयता. म्हाका दिसता देवा लागीं आमी सगळीं मागया की हे कोरोना जे आमच्या संवसाराचेर येयल्ले आहा ते बेगींतल्या बेगीन काबार जावचे. आनी परतून आनी एकदां आदले दीस कशे आसले आमचे की आदी तुमी स्कॉलान आसले, आतां हायर सेकंडरीन पावले. म्हापसा वयतली, कोण सेंट लुइजान वयतली, हिंगा कोण सेंट झेवियर्सान वयतली, डीएमसीन वयतली. परतून आनी एकदां आमकां न्यू फ्रेंड्स मेळले. वेगवेगळे बार्देजांतले भुरगे थिंगासर येतले, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज. यू वील मेक न्यू फ्रेंड्स, यू वील गेट न्यू कंपनी, यू वील गो टुगेदर फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग. म्हणजे क्लास जावन सांजची थोडी जाणां कोचिंगाक वयतली. म्हणजे यू वील गेट बॅक अगेन ऑन ट्रॅक. आयज सगळीं जाणां ट्रॅकाचे भायर पावल्ले आहा, म्हणजे इन वे ऑफ स्टडीज. आनी 100% स्टडी जावपूच शकना. हे हांवूय मान्य करता, टिचरूय मान्य करता, प्रिन्सिपलूय मान्य करता. आनी म्हाका दिसता हे डिफिकल्ट डेज खंय तरी वचपाक जाय. आनी हांव आनी एक पाव फुडें मारून सांगूंक सोदता की तुमी जे आता SSC पास जाले, कोण 12th पास जाले, तुमच्या मनात वेगवेगळे ड्रीम्स आसतले. आता आमचो बाप संतोष आता उलयतालो की यू हॅव टू बी ड्रीमर्स. ऑफकोर्स यू हॅव टू बी ड्रीमर्स. यू हॅव टू थिंक बीग. तुम्ही जेन्ना व्हडले चिंतले की आपण कोण तरी जातलो. तर दीपक बाबान आधी चिंतलेले की आपण बरो गव्हर्नमेंट ऑफिसर जातलो म्हणून, लोकांची सेवा करतलो. आणि गव्हर्नमेंट ऑफिसर जाता पळय तेन्ना आपण वयल्या स्थानाचेर पावतलो. आयज तो बऱ्या व्हडल्या स्थानाचेर पावलो आहा, डेप्युटी कलेक्टर इज अ गॅझेटेड ऑफिसर. फाल्यां जर तुमकां ट्रू कॉपी करपाक जाय और तुमकां बार्देजाचो डेप्युटी कलेक्टर जालो जाल्यार ही वील बी इश्यूइंग यू द सर्टिफिकेट्स. आयदर इट इज OBC सर्टिफिकेट और कॅरेक्टर सर्टिफिकेट वा आनी कसली सर्टिफिकेट आसा जी इश्यू करपाक जाय तो ऑथॉरिटी इज ही. अशे वेगवेगळे हिंगासर जी भुरगीं आहा प्रत्येकान आपल्या हितूनसून वयर सरपाची गरज आसा. तुम्ही हुंय वचत पावतले, सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब मेळोवंक शकना. आमी पळयता की पेरंट्स तांकां आपल्या भुरग्यांक आयडिया दिता की तूं व्हडलें जालें, 12th जाली, ग्रॅज्युएशन जालें, तूं इमिडिएटली गव्हर्नमेंट जॉबाक एप्लाय करपाक म्हणटा. ताची गरज आहा. गव्हर्नमेंट सर्विसीचेर भायर चिंतपाची गरज आहा. आनी हे चिंतना प्रत्येक हिंगासर भुरगो आहा, चेडो तशें चेडूं, तेणी चिंतपाक जाय की आपूण आपल्या पांयाचेर उबो कहो रावतलो. हाऊ कॅन आय बी स्टँडिंग ऑन माय ओन फीट? हाऊ कॅन आय हेल्प अदर्स? आपूण दुसऱ्यांक कसो हेल्प करतलो?
हे म्हाका 8-9 वर्सां लागली टू गेट टू माय गोल अँड फायनली टू रीच टू दॅट लेवल इट टूक मी 20 years. पण तुम्ही हार्ड वर्क करशात, तुमचे गोल सारको आहा, तुमचे विजन सारखे आहा, तुम्ही ते सारखे नेटान रावशात की आपण हो मनीस जातलोच म्हणून 100% यू विल अचीव इट. कित्याक गोवा आणि इंडिया जी आमची आहा ही स्लोली वयर सरता, इकॉनॉमिकली वयर सरता, बिझनसान वयर सरता आणि द फ्युचर इज यू. धंदो कोण घालूंक शकता की तुम्ही मातशी व्हडली जाली 18 वर्सांची तुम्ही बिझनेस स्टार्ट करूंक जाता आणि बिझनेस स्टार्ट केले ते स्लोली एकदा व्हडले जावचे ना. कोण तरी याचो somebody can start an internet business, somebody can start some other business. कोण तरी आणि कितें रेस्टॉरंट घालूंक शकता, कोण हॉटेल घालूंक शकता, कोण ट्रॅव्हल एजन्सी घालूंक शकता, कोण रेंट कार बिझनेस घालूंक शकता. ते एक सेक्टरान तो मनीस व्हडलो मनीस जावंक शकता. कोण कन्स्ट्रक्शन कंपनी घालूंक शकता, कोण हुशार आहा तो इंजिनियर जावंक शकता, कोण हिंगासर थोडी आसतली चेडवां ती डॉक्टर जावंक शकता, फुडें वचून नर्सी जावंक शकता. म्हणजे वेगवेगळे तुम्ही तुमचे हे येन्ना तो चिंतपाक जाय की आपूण कोण जातलो पळय आनी त्या डायरेक्शनान तुमी फुडें वचपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आहा हिंगासरले स्टुडंट जर म्हाका 10 वर्सांनी मेळत जाल्यार तीच म्हाका मेळले काय सांगतली सर आपूण उमको मनीस जालो. I had thought at that particular time that I want to be something in life. Yes, I have achieved it. तुम्ही चिंतपाक लागले कोण जावंक शकता ते तुम्ही केल्यार स्टार्टेड थिंकिंग या सगळी उगी आहा कोण सांगिना. काय पेरेंट्सांनी तुमकां सांगपाक जाय की तूं हे जा म्हणून. म्हाका दिसता तुम्ही तुमच्या मनानूच चिंतपाक जाय वॉट यू वॉन्ट टू बी इन लायफ, वेर यू वॉन्ट टू स्टँड इन द फ्युचर. हो काय आणि तो कार्यक्रम घडवून आणपाक ताचो मला बी कसो वाटा आसा ताचे काळजी घेवपाचें मागता सगळ्यांनी. श्रीमती दिलाया लोबो परवा गांवचो सरपंच, मी धरणला डोंगरी नररत्ना ह्या गोंयांत दिल्यान एक आमचे आदले मुख्यमंत्री पर्रिकर बाब आणि दुसरे नररत्न मायकल बाब लोबो